गोयची आताची सगळ्यात व्हडली ब्रेकिंग न्यूज आमच्या मुखार येता। गोंय काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी काँग्रेसीक सोडचिट्टी दीत भाजपाचो हात धरला। परतून एकदां काँग्रेसींतली व्हड फूट म्हणूं येता। काँग्रेसीचे 8 आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो, दिगंबर कामत, राजेश फळदेसाय, केदार नायक, संकल्प आमोणकार, आलेक्स सिकेरा, रुडोल्फ फर्नांडीस आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां तांच्या चेंबरांत मेळ्ळे। ह्या 8 आमदारांनी आयज सभापती कडेन वचून फॉर्मॅलिटीज पुराय केल्या। सभापती रमेश तवडकारान काँग्रेसींतल्या ह्या बंडखोर आमदारांच्या स्वतंत्र गटाक मान्यताय दिल्ल्याचें कळटा। मात युरी आलेमांव, एल्टन डिकॉस्टा आनी कार्लोस फेरेरा हे आमदार काँग्रेसी वांगडाच रावतले अशेंय कळटा। आयज सकाळी काँग्रेसीच्या आमदारांच्या विधिमंडळ गटाची बसका जाली। त्या बसकेत 8 आमदारांनी गट करून तो भाजपांत विलीन करपाचो थाराव घेतलो। उपरांत काँग्रेसीचे 8 आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळे आणि प्रमोद सावंता सयत हे 8 आमदार सभापतीक मेळून तांच्यांनी भाजपांत विलीन जावचे सगळे सोपस्कर पुराय केले। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक मुख्यमंत्र्यान भाजपान येवकार दिलो आणि गोयच्या विकासात ह्या आमदारांची सरकाराक मजतूच जातली म्हूण पत्रकारांकूय सांगले। तिच्या 8 आमदारांनी काँग्रेसीक सोडचिट्टी दीत भाजपाचो हात धरला। परतून एकदां काँग्रेसींतली व्हड फूट अशें म्हणूं येता। काँग्रेसीचे 8 आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो, दिगंबर कामत, राजेश फळदेसाय, केदार नायक, संकल्प आमोणकार, आलेक्स सिक्वेरा, रुडोल्फ फर्नांडीस हांणी आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां तांच्या चेंबरांत वचून ते मेळ्ळे। ह्या 8 आमदारांनी आयज सभापती कडेन वचून फॉर्मॅलिटीज पुराय केल्यात। सभापती रमेश तवडकारान काँग्रेसींतल्या ह्या बंडखोर आमदारांच्या स्वतंत्र गटाक मान्यताय दिल्ल्याचें कळटा। मात युरी आलेमांव, एल्टन डिकॉस्टा आनी कार्लोस फेरेरा हे आमदार काँग्रेसी वांगडाच रावतले अशेंय कळटा। आयज सकाळी काँग्रेसीच्या आमदारांच्या विधिमंडळ गटाची बसका जाली। त्या बसकेत 8 आमदारांनी गट करून तो भाजपांत विलीन करपाचो थाराव घेतलो। उपरांत काँग्रेसीचे 8 आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळे। प्रमोद सावंता सयत हे 8 आमदार सभापतीक मेळून तांच्यांनी भाजपांत विलीन जावचे सगळे सोपस्कर पुराय केले। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक मुख्यमंत्र्यान भाजपान येवकार दिलो आणि गोयच्या विकासात ह्या आमदारांची सरकाराक मजतूच जातली म्हूण पत्रकारांकूय सांगले।